हांव तुजो इबाड्योपू मोची वाट पळयतासलोय मोचे पापन उपकार दोया कारसान विसरलोय हांव तुजो इबाड्योपू मोची वाट पळयतासलोय मोचे पापन उपकार दोया कारसान विसरलोय घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देवाची तुमकां करपा मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता लेस्ली फेर्नांडीस आनी फामील आपले बरे भलायके पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आयच्या मिसाची मांडावळ करता लिजन ऑफ मॅरी ह्या जोम्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या वावरान तांकां सुफळ करूंक आनीक जायतीं जाणां ह्या वावरान आंकवार मरीच्या नांवान हो बरो वावर करूंक फुडें सरूंक तांचे पासत मागुया. आयज आमचे फिरगोचेन आमी रेतिराचो 3रो दीस मनयता. देवा लागीं मागुया कृपा सगल्यांक आमकां आनी बो करून जीं कोण आयज ह्या रेतिरान भाग घेतात तांचेर खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आनीक सगळीं तांची चिंतलेलीं कामां शार्ती पावोवंक तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत खेरीत भाशेन मागुया. जे कोण हो रेतीर आयज दितले तांचेर खेरीत देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमकां ह्या रितीरान बरे भाशेन भाग घेवंक फावो तो आदार जावं. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात इग्रेजा आंतोनियो फेर्नांडीस आनी फामील, एलिगांजा लिडिया फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. आयज आमी प्राचीत कालाच्या चवथ्या आयतारांत आसा. ह्या आयताराक संतोसाचो आयतार म्हणटा. आमच्या प्राचीत कशें जाता ताचेर नियाल करप आनी जेजूचे पुनर्जीवन पोवन आमकां हाडटल्या बरवाशा खातीर आमी संतोसप हो आयच्या आयताराचो हेतू. हेच मनांत धरून वचात बापाचो मोग आनी बोगसोने जियेवून बरवाश्यान जियात ह्या विशयाचेर आमी नियाल करता. देवाचो मोग आनी बोगसोने आमकां ताचेशी परतून येवंक उलो दिता. ताच्या मोगा वरवीं ह्या ताचे कोडे फकत सदान करिनात पूण आमच्या काळजांनी नसलेल्या बरवाश्यान जियेवंक पावतात. तर ह्या मिसान वांटो घेतना बापाच्या मोगाचो आनी बोगसोन्याचो अनुभव घेवन बरवाश्यान जियेवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. संतोसाचो आयतार भाव भयणीनो आयज हो चवथो आयतार आनी आयज आमी आंगोस्त्राचो रंगूय आमकां दुसरे भाशेन दिसता संतोसाचो. आनी हो संतोस कित्याक? बोगसोण्याक लागून. बोगसोणें दिवप, बोगसोणें घेवप, बोगसोणें अणभवप. आयचे मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. आमी बोगसोणें घेवपी आनी बोगसोणें दिवपी जावं. जायते पावटी आमी हें बोगसोणें घेवप दिवप एक बेस्ती चाल कशी पाळल्या
वो फकत फॉर्मेलिटीज घडये कुमसाराक वचपाची वर्साक एक पावटी असलेंच पाळलां आनी खरेपणी बोगसणें दिवंक ना, घेवंक ना आनी अणभवूंकय ना. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सुमया जेजू, तुवें आमचो कसल्योच ओटी घालिनासतना मोग केलो. आमी तुज्या पाटलावदारांनी तुज्या मोगाक फावो ते तरेन जबाब दिवंक तुजी खुशी जाली. पूण जायते पावटी आमी तुज्या मोगाचेर आड गेल्या. आमकां बोगोस. सुमया काकुतकोर, Somia kakutkor. क्रिस्ता जेजू, तूं बोगसण्याचो सागोर. आमची पातकां बोगसून तुवें आमकां नवें जिवीत दिलें. पूण ह्या नवसरलेल्या जिविताक आमी फावो तसली गोवाय दिवंक फाटीं पडल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kakutkor. सुमया जेजू, तुजें पुनून जिवनपण आमच्या नव्या जिविताक भरवसो दिता. पूण जायते पावटी ह्या भरवशांक आमी दुबावल्या, आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सुमया काकुतकोर, Somia kakutkor. सर पदवीदार देव आमची काकुतकोरू आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं आमा पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी मधूर मोवाळ कोनवाळायेन तुजे विंगेन परतून घेताय. तुज्या दुलोप दयाळ काळजाचो मोग ह्या प्राचीत काळार चाकून आमचेर चुकतल्या आमच्या भावा भयणीक खुशेन बोगसूंक आनी उदार काळजान वेंगेन घेवंक आमकां तयार कर. हे परी आमच्या काकृतसारा बापा सारकीं जावंक तुजें काळीज आमी दादोशी करतल्या आनी पास्कांची दोबाचीक परब संतोशभरीत काळजान आमी समरमतल्या. हें भाग आमा समेस्तांक फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. Amen. जोसुयेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोरेस्परांक जेसुयेक म्हणलें, आजच्या दिसा हांवें इजिप्टाची लॉज तुमचे वयली काडून उडयली. इस्रायेलांनी गिलगालाक पेणे केले आनी तुय जेरुकेच्या मैदानार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजे वेळार तांणी पास्काची परब समोरुमली. पास्काचे सकाळी त्याच देसाच्या उत्पन्न ताणें केलें. म्हणजे कोमीन नासलेलो उंडो आनी भाजलोली गंवाची कणसां. तेन्ना तावन म्हणजे पयलेच फावटी त्या देसाचे उत्पन्न तांणी केलें आनी त्या दिसा तावन माना आनीक पडूंक ना. आनीक माना मेळो नासलो देखून इस्रायल लोक त्या वर्सा तावन कानान देसांत उत्पन्न जाल्ले तेंच खावंक लागलो. देवाचें उतर हें. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेशपूर कितलो मोवाळ गोड. म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेशपूर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळार सोरेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सोरेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेशपूर कितलो मोवाळ गोड. म्हज्या सांगाती सोरेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताड्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सोरेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेशपूर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. सुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदां घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेशपूर कितलो मोवाळ गोड.
भाग्यवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोलें दुसरें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगलें नवें जालें. हें सगलें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेंत परतून हाडल्यात आनी हें संदान दुसऱ्यांक पावोवचें मुणयारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोवें आसलो आनी मनशाची पातकां तांचेर थापी नासतना संवसाराक आपले वेंगेंत परतून हाडटलो. आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश परगटचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटूच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आनी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातोक जायसो केलो. देवाचें उतर हें देवाची गोड उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. बाबडीनो, आयचें शुभ वर्तमान मातशें लांब, सदांचेंच तें आमी जायते फावटी आयकलां. आयज पयली फावटी आयकल्ल्या भाशेन बरे भाशेन हें शुभ वर्तमान आयकुया. सुर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. एक दीस दंड वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताची शीं येतालीं. आनी फारिजेव तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. कोणेकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांच्या मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका परक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगलें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेकल्यागेर तो चाकरेक रावलो. आनी ताणें ताका आपल्या शेता बाटान दुकरां चरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात तीं सांगाचीं सोल्लां खावून तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवाड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जाय सोर जेवून खावून आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आनीक आतां म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापाशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें आनी धांवून वचून ताच्या गळ्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचे उमें घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त्र वेगीचे वेगीं हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणूंक घालात. गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावून पिवून खुशाल जावुया.
कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा आनी ताणें जेवूंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतान आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकलीं आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुडगुडीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबोर रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो न्हय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावून ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोटो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणे तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, आयज चवथो आयतार कोरेजमाचो आनी हो चवथो आयतार संतोसाचो आयतार. ताचें कारण आमी आयकलां. ताचें कारण म्हणल्यार बोगसणे परतून येवप, परतून मानून घेवप. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान ही वपार आमकां जेजून सांगल्या. हे वपारीक आमी म्हणटा सांडलेल्या पुताची वपार, वो दयाळ काळजाच्या बापायची वपार. आयज आमी ताचेर नियाळ करता आसतना तो दयाळ बापूय दयाळ काळजाचो ताचेर नियाळ करुया. कित्याक आमचो संतोश जो आसा तो ह्या बापाचे दयाळायेचेर आसा. भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान ह्या संवसारांत आमची यात्रा करता आनी ही यात्रा करता आसतना संतोश घेवपा सारक्यो जायत्यो फुकट वस्तू आमकां मेळिल्ल्यो आसात. जशें आमी पयरच्या दिसाक हो तियात्र पळयला, फुक्या घे, आमकां उगडास केला. देवान दिल्ल्यो फुकट वस्तू कितल्यो आसात. दिसाच्या दिसाक त्यो आमकां मेळटात. पूण जायते फावटी ह्यो देवान दिल्ल्यो फुक्या वस्तू आमी ओळखून घेवंक, समजून घेवंक आनी त्यो अणभवूंक चुकता. आमच्योच जाल्ल्या भाशेन करता. ह्या संवसारांत कितें आसा तें आमचेच पदवेन मेळ्ळ्या भाशेन. आनी ह्या पासत जें आमी जिवीत जियेता ताका मागीर ह्यो अडचणी, त्रास, कोश्ट, दुयेंसां हें सगळें आमी एके भाशेन मागून घेतलेल्या भाशेन. कित्याक फुक्या दिल्लें आसा तें आमकां अणभवूंक आनी ताचो संतोश घेवंक जबाबदारी ना. आमी बेजबाबदार जाल्या. देव आमकां फुकट वस्तू दिता तातूंत आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा जे भाशेन देवान हे इस्रायल परजेक हो फुकट देश दिलो, बासायलोलो देश अशें ताका आमी म्हणटा. हे परजेक आपल्या गुलामपणांतली भायर काडून देवान जेन्ना हाडली, तांकां ह्या बासायलेल्या देशान हाडली तेन्ना आदलें जें आसलें तें बदल्लें. आदलें म्हणटात तातूंत तांकां जेवण खाण नासलें, खंयचेच जमनीचें उत्पन्न तांकां मेळनासलें आनी देखून देव तांकां आपूण फुक्या हो माना दितालो, तांकां पोसतालो, राखतालो. पूण जेन्ना ह्या बासायलेल्या देशान भितर सरले, देवान म्हणलें आनीक गरज ना आतां हो फुकट माना दिवपाचो. ज्या देशान तुमकां हाडल्यान, बासायलेल्या देशान, हो देश उत्पन्न करपाचो देश. देखून आतां उत्पन्न करात आनी ह्या गांवांतलें खायात. आनी तेंच ही परजां करूंक लागली अशें आमी आयच्या पयल्या वाचपान जोशुएच्या पुस्तकान वाचता. भाव भयणीनो, ह्या नवेपणान जेन्ना भितर सरल्या तेन्ना ही एक समरमणी आनी खुशालकायेन हे परजेन पास्कांची परब मनयली. पास्कांचो समारंभ केलो आनी हो संतोश तांणी उक्तो केलो आनी संतोश देवाक उबारलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जें आमी आयकता, हो पूत
घोडे आमी जायते भाशेन तो आमच्या जिविताक लावन नियाळ करपाक जाता. हो नियाळ करता आसतना पयली वस्त त्या पुताची तो आपणाक जें कितें जाय आसलें वा आपणाच्या दायजाक पडटालें तें मागलें आनी गेलो. पयली वस्त आमी पळोवंक पडली ती ही, आमी पयस गेल्या गाय. आमकां जें कितें फुकट दिल्लें आसा देवान वा आमकां जें दायज दिल्लें आसा देवान तें घेवन आमी देवा कडलीं पयस गेल्या गाय. जण एकल्यान आमी हें पळोवंक गरज. हें पयस वचप म्हणल्यार तेच भाशेन करपाक नाका. भाटबेंस घेवन वो दुडू घेवन गिरेस्काय घेवन आनी खंय पयस वचपाक नाका. जंय आमी आसा थंयच आमी सांडलोलीं जाल्या गाय. सांडलोलो पूत अशें आमी म्हणटा तेन्ना आमचें जिवीत आयज सांडलोलें जालां. फुडें आमच्याच घरान आमी रावता, आमी त्याच जाग्यार काम करूंक वेता, आमी त्याच कॉलेजीन त्याच इस्कॉलान शिकूंक वेता, तेच गरजेन येता. पूण सांडल्यान काय भितरल्यान हें जण एकल्यान आमी पळोवंक गरज. हें आमकां आनीक कोणें सांगूंक जायना. सांडल्यान जाल्यार सांडपाचीं कारणां आसात. ओवेचीक पूत सांडलोलो तो एक गिरेस्काय घेवन आपणाक बरी मजा मारपाक मेळटा म्हूण तातूंत सांडलो. बरें, खुशाल जावप, मजा मारप बरें. पूण ह्या बरेपणान हो पूत सांडलो आनी इतलो सांडलो की हें बरेपण म्हूण तो समजतालो तातूंतूच आपणा लागीं जें कितें आसलें, देवाचें देणें आसलें तें ओगडावन उडयलें, सांडयलें. आमच्या जिवितांतलें कितें सांडलां वो कितें जें आमी घेवन आसा आनी ताचे विशीं कडेन आमकां व्हडवीक आसा, हें म्हजें, हें आमचें म्हणून, आनी तें आमी खबर नासतना कळो नासतना सांडयत आसा. सगल्यां कडेन सांडून जावंक ना आजून. सगलें जेन्ना सांडटलें तेन्ना आमी सोयरानार येता. आयच्या ह्या ओपारीन आमी आयकता तो फुक्या घे हो तियात्र आमी जो पळयल्लो, तुमी सगल्यांनी पळयला जाल्यार तातूंतूय आमी पळयल्लें. तो गोराबो सगलें आसा, कांयच ना अशें नासलें, पूण भितरल्यान तान खुशालकाय नासली. कित्याक जें कितें आसा तें आपणाचेंच म्हूण समजून आपणाक जाय ते भाशेन तो बापूय आनी ती धूवशी येताली. आनी मागीर तो वेळ आयलो सगलें ओगडावपाचें. दोगूय जाणांचें ओगडावन जालें, बापायचेंय बीन ओगडावन जालें. जें कितें आपणा लागीं दुडू आसा तें घेवन ताणें आपलें जिवीत त्या विसांक लायलोलें, सांडलो. ती धूव आपणा लागीं तन्नें रगत आसा, आपणा लागीं बरे फ्रेंड्स आसात आनी बापायन दिल्ले पयशे आसात, बरीच मजा मारली, तेंय सांडलें. भाव भयणीनो, सांडटा तेन्ना मागीर रडूंक येता. जशें ह्या वेचीक पुताक आमी पळयता, तो केन्ना सोयरानार आयलो, जेन्ना सगलें ओगडावन जालें आनी ती दुकरां खाताली ती सोल्लां ताका दिसती पडलीं. तें जेवण त्या दुकरांचें, मनशांचें न्हू, पूण तरी आसतना तीं जेवतात, तांकां मेळटा, सगल्याक भूक पडल्या, पूण त्या दुकरांक पासून मेळटा पूण आपणाक मेळना. त्या दुकरावून वड वो त्या दुकरावून पाश्ट म्हजें जिवीत जालां हें पळयल्या उपरांतूच सोयरानार आयलो म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आनी सोयरानार आयल्या उपरांत 2 वाटो ताच्यान करूंक जाताल्यो. आयज काल जायते जाण निराशीपणान आपलो जीव पासून सोंपयतात. निराशीपणान कितें करचें तें कळना. दुसरी वाट परतून वचपाची, जें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन परतून उगडास करता. जोएल प्रवादिचें पुस्तक आमी वाचलेलें हें कोरेज्म सुरू जाता आसतना म्हजेशी परतून येयात हो उलो देवाचो. आनी हो काळ आमकां, हो खेरीत काळ, हे 40 दीस आमी म्हणटा ते परतून येवपाचो. तशेंच पवित्र पुस्तकान आमकां परतून परतून उलो मारलेलो आसा. देव उलो मारता, म्हजेशी परतून येयात. आनी भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन आमकां उगडास करता. जेजू क्रिस्ता वरवीं होच उलो आमकां जण एकल्याक देवान परतून मारला, म्हजेशी परतून येयात. म्हणजे ज्यो वस्तू तुमकां फुक्या दिल्ल्यो तातूंत तुमी घडये सांडलोलीं आसात कांय कारणांक लागून. थोडी बारीक प्रमाणान, थोडी मोठ्या प्रमाणान. थोड्यांक आपूण सांडला म्हण पासून खबर ना, आनी थोड्यां लागीं सांडला थंयसान परतून येवपाक तांचे लागीं घटायना. जाल्यार हो उलो जेजू क्रिस्ता वरवीं परतून यो. म्हजेशी परतून येवंक जायना तुजे लागीं, लॉस दिसता, भिरांत दिसता, वचत जाल्यार घेतलो काय परतून म्हाका,
म्हजी चूक भोगसतलींत काय भिरांत दिसता जाल्यार तो जेजू आसा. ताचे वरवीं परतून येयात म्हूण भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन उगडास करता. आनी ह्या पुतान कितें केल्लें? हो पूत उठलो, पयलीं प्रॅक्टीस केली. कितें कोत्तलो वचोन? बरें, पयले सुवातेर म्हजी चूक मानून घेतलो. हांवें चूक केल्या, म्हाका आनीक फावो ना. हांवें ओगडायलें म्हजें दायज. हांव पूत त्या गोराब्याचो, पूण पूत म्हणपाक म्हाका फावो ना. कित्याक जे भाशेन हांव म्हजें जिवीत जियेलां, पूत म्हणपाक म्हाका फावो ना. आयज जाण एकल्यान आमी घोडे विचारपाचें आसा. आयज म्हाका ज्या घरान हांव रावतां, पूत म्हणपा सारकें हांव जिवीत जियेतां? घोव म्हणपा सारकें जिवीत हांव जियेतां? बायल म्हणपा सारकें जिवीत हांव जियेतां? धूव म्हणपा सारकें जिवीत हांव जियेतां? काय त्याच घरांत आसून वो त्याच जाग्यार आसून जें कितें म्हाका मेळ्ळलें आनी जें कितें म्हाका दिलां, म्हजें दायज कशें हांवें ओगडायलां म्हज्या जिविता वरवीं, जे भाशेन हांव म्हजें जिवीत जियेतां, करूंक जाय तें करिना आनी करूंक नाका तें करीत आसा जाल्यार ओगडायलें. आनी जरी तर ओगडायल्लें आसा जाल्यार ह्या पुता भाशेन ताणें सोयरानार येवन जी प्रॅक्टीस केल्ली ती घडये आमी करपाची गरज आसा. हांव वेतलो आनी म्हज्या बापायशी म्हजी चूक मानून घेतलो आनी ताका म्हणटलो आनी ताची काकलूत मागतलो, ताची दया मागतलो, म्हाका आनीक दुसरो जागो दी. पूत म्हणपाक फावो ना? आसूं, हांवें ओगडायलां, म्हाका आतां मानाय कसो घे, पूण तुजेशी म्हाका रावपाक जाय, ह्याच घरान म्हाका रावपाक जाय. पूत कसो रावपाक जायना जाल्यार मानाय कसो तरी दवर. ही खालतिकाय ह्या पुताची, हें लाचारपण ह्या पुताचें. आमचेर असलें लाचारपण येव पासून आमी रावपाक जाय काय देवाशी परतून येवंक? घडये आमी धाकट्यो चुकी आयज आमच्या जिवितान करता, वो थोडीं जाणां मातश्यो मोट्यो चुकी करता. हें बंद करूंक, ही नवसरणी करूंक, ह्यो वस्तू समजून घेवंक आमचेर आख्खें लाचारपण येव पासून रावपाची गरज आसा काय? आयज संतोसाचो आयतार जाल्यार उगडास ह्या बापायचो, दयाळ काळजाचो बापूय. ताचे लागीं बोगसणें मागो पासून तो रावूंक ना. जरी प्रॅक्टीस केल्ली ह्या पुतान, उमकें म्हणटलो हांव तुजो पूत म्हणूंक म्हाका फावो ना, एक मानायांतलो कोण कसो दवर, हीं उतरां ताका म्हणूंकूच दिवंक ना बापान. बेगीन गेलो आनी ताका वेंग मारली आनी ताका वेंग मारून रोकडोच आपल्या चाकरांक ताणें हुकूम घालो. पुताक घडये कांयच म्हणूंक ना, हांव तुजी पातकां बोगशितां, यो परतून यो, कांय नेजो, खूंय आहलो, खंय गेल्लो, कितें खायलें, कांयच विचारूंक ना. कित्याक बापूय जाणा, जरी तर हो पूत म्हजे कडलो पयस गेल्लो जाल्यार तो अडचणींतूच आसलो आनी जे दोशेन तो परतून आयला थंयसर ताका आनी प्रश्न करपाची गरज ना. आनी ताका प्रश्न केल्यार तेजे लागीं घडये जबाब आसचे ना. जायते फावटी आमची कोणूय सांडलीं आनी आमची कोणूय त्रासान पडलीं, वो चूक केली कोणें, जावं पुतान, जावं धुवेन, जावं घोवान, जावं बायलेन, आमचें धोरण कसलें? कित्याक केल्लें हे भाशेन? म्हजें कित्याक आयकूंक ना? हांवें सांगूंक ना तुका? हांवें तुका सांगलोलें, हांवें तुका हें सांगलोलें. जो कोण त्रासान पडोन परतून येयला तेजी तकली आनिकूय पिड्ड्यार करना काय आमी? भाव भयणीनो, चूक मानून घेता ताका बोगसणें फावो. आनी देव बोगसणें जर तर दिता जाल्यार तें बोगसणें दिनासतना रावपाक तूं आनी हांव कोण? जाल्यार हो बाप हाची खुणां कशी रोखडेंच हें सेलेब्रेशन, ही समरमणी दवरता. चल ताच्या बोटाक मुदी घाल, ताच्या पांयांक वाणू घाल, न्हेसय ताका. टायम फॉर सेलेब्रेशन. आनी देखूनच जेवून खावून पिवून आमी सेलेब्रेशन करुया, पाडकुलो मार, बरें जेवण करुया. भाव भयणीनो, असलें जरी तर आमच्या जिवितान करूंक देव रावता जाल्यार आमी कित्याक फाटीं सरपाक जाय? कित्याक आमी वेळ काडपाक जाय? वो कित्याक आमी म्हणपाक जाय म्हजी पातकां तितलीं व्हडलीं न्हू, हांव तितलो पयस पावूंक ना? चडशे जाणांक कडेन आमकां तेंच दिसतलें, वेचीक पुता सारकें जिवीत म्हजें न्हू, इतले पयस आमी पावूंक ना. पूण जीं आमच्या जिवितान लिपलोलीं पातकां आसात, जी घडये कोणाक खबर ना, आमी भायल्यान जायते फावटी बरीं दिसता, भितरल्यान कितें जाता तें आमकां जण एकल्याकूच खबर आसा, दुसऱ्यांक खबर ना. ह्या पासत आमच्या जिविताचेर ही नदर मारपाची गरज आसा. आनी लिपलोल्या वस्तूंनी आमी साणून वेता जाल्यार परतून येवपाचो वेळ हो.
आनी परतून येता तेन्ना एक खात्री, तो रावता. आमचो बाप आमकां घेवंक रावता. तो केन्नाच परतून धाडचो ना, आयज जावन तूं म्हजो पूत न्हू, तूं म्हजी धूव न्हू, हें तो केन्नाच म्हणचो ना. ह्या पासत आमच्याय गोरोब्यान जरी तर कोणूय चुकलेलो परतून येता जाल्यार आतां तावन तूं म्हजो कोणूच न्हू हें म्हणपाचें सोडपाक जाय. जो कोण बदलूंक सोदता आपलें जिवीत ताका हो सांगात दिवपाक जाय. तेन्नाच हो संतोश त्या मनशाक आनी तुका बराबर मेळटलो. बापाक संतोश मेळ्ळो, ह्या पुताक संतोश मेळ्ळो. व्हडलो पूत आसा तो मातसो बेजार जालो. कित्याक? हेंय कारण आमकां जायते पावटी आसा. आमकां जें दायज आसा आतां ह्या दायजान हो पाड घातलेलो पूत परतून येयला, तेका परतून वांटो दिवपाक पडटलो. हो म्हाका हांव हिंगाच आसून केन्नाच दिवंक ना आनी हो येयला ताका आतां तूं दिता. जेलसी आमकां सगल्यांक जाता. म्हाका मेळ्ळां तेका, म्हाका मेळूंक ना तेका मेळ्ळां. जायते पावटी ल्हान ल्हान वस्तूंनी थोडे पावटी कॉम्पिटिशन्स पासून आमी आमच्या भुरग्यांक करता तेन्ना जायते पावटी हें उतर एक आमकां बरें दिसता म्हणपाक पार्शलिटी केली. म्हाका जरी तर मेळोंक ना आनी दुसऱ्याक मेळ्ळा जाल्यार जजीस आहा तेणी पार्शलिटी केली. पण तेका जरी तर मेळूंक ना आनी म्हाका मेळ्ळ्या जाल्यार थँक्यू जजीस. कोन्ना काय आमी हे भाशेन जाल्यार देवा सोवें आमी जायते पावटी हे भाशेन करता. देव सगल्यांक दिता, तर सगल्यांक दिता तेन्ना दुसऱ्यांचेय कुशालकायेन खुशाल जावप म्हणल्यार एक व्हड भाग. तुजीय कुशालकाय तुका मेळटा, दुसऱ्याचीय कुशालकाय तुका मेळटा. तुका जरी तर ती जाय जाल्यार दुसऱ्यांक बरे भाशेन पळोवंक शीक, दुसऱ्याचें बरेंपण मानून घे, एप्रिशिएट कर, आनी तेन्नाच हो कुशालकायेचो आयतार आमकां खरेंच कुशालकायेचो आयतार जातलो. आनी आमची नवसरणी करूंक हे पास्काचे परबेक आमी तयार जावंक आमकां बरो आदार मेळटलो. हेच मिसाचे भेटेन ह्या उंड्या सोऱ्याचे बदळणेन आमकां हें भाग फावो कर आनी आमच्या जिविताचें भितरल्या भितर जें आजून लिपलोलें आसा आनी आजून घडये आमी ताचेर नदर मारूंक ना, वो तें वायट म्हूण आमी मानून घेवंक ना, असल्यो वस्तू बदलूंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सर्वोदार बापा, स्वर्गांनी प्रेमच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोयी तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सावलो, आंकवार मारितान जगलो, पौंच काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो, तो मेल्ले मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मोडसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबी, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें मोक्षसोबी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान देवा मुखार दवरुया. फिलिप नॅरी आमच्या कादियाल साहेबान, सिमांव आमच्या आदारी गवडी बापान, याज्ञिकांनी मोतवशांनी पोचेक बापाचो मोग अणभवून घेवंक, सोंपेपणां दिवंक आनी हे वरवीं बोरवशान जियेवंक आदार करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोचेचें बरेपण पळोवन वेगवेगळे निर्णय घेवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या कुटुंबाक मोगाक बोगसोण्याक सदांच सुवात आसूंक फावो तसलें वातावरण आमी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी सांबाळूंक आनी हे वरवीं बोरवशाची वांगडी कशी जियोंक देवाची कृपा आमकां मागुया.
स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. ह्या मिसांत वांटो घेतलेले आमी बापाचो मोग आनी बोगसणे अणभवूंक नवसोलेल्या बरवश्यान आनी संतोशान जियेवंक बापाचे बोड आमकां मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गींचे बाबा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां जण एकल्याक तुजे मोगान आनी तुजे कृपेन भर आनी तुजें बोगसणें अणभवूंक तें घेवंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. दादा तयारच्या वेळार गीत गावूया ताचो C22. भावणीचो राग तूं नासाय हे भेटोने नापाक तुका आंगास तुवो तुजी दाना पयली शाती करून तुवो माफी मागता शांती दिता देवा पेऱ्याक मोगान वेगो मोची बोबणी करूंक येता माफी मागता शांती दिता देवा पेऱ्याक मोगान वेगो मोची बोबणी करूंक येता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. आम्हा समेस्तांच्या बो दयाळ बापा, आमच्या बाबा भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं नये म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगळ्या आमच्या बाबा भयणीक काळजान तावन भोगसून आनी खालतेपणी तांचेंय बोगसणें मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता. तर ह्या शांतीच्या योजनान आमकां समेस्तांक बरोबर करुणायेन तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातक्यांचो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुजे वेंगेन घेवंक केदो व्हडे आशेन तूं राखून रावताय तें आमकां तुज्या पुता जेजून वेपारींनी आनी आपल्या कुरण्यांनी दाखयलें. जेन्ना पातकी मनीस कितलीं विकोट ताचीं पातकां जालीं जाल्यारूय पातोक रडून परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजें दोयाळ मोवाळ काडीज उतरां वर्त्या संतोशान मुरगोडटा आनी तुज्या सांडलेल्या भुरग्यांक तुजे मोगाचे वेंगेन तूं घेताय आनी पवित्र आत्मो ताच्या काळजान घालून ताचो आत्मो देवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गीच्या श्रिंगारांनी सोबयताय. केदें वर्तें बाग आमचें घर सोडून गेल्ल्या भुरग्याक बापायन परतून गोपान घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती बो कोर
स्वर्गार पावलोल्या सगळ्या तुज्या इबाडिया भुरग्यां बरोबर तुज्या ओप्रेमीत काकलुतीच्या मोगाचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोरवराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गीक तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नबी येता ताका सोय. ओ स्वर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गुठुया. सोम्या जेजू आमी ओवडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितलेच पावली तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण पुरगुटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमीन. संतोसाचो आयतार, कित्याक बोगसणें दिवंक, बोगसणें घेवंक, बोगसणें अणभवूंक आमकां आपयल्या. आनी जरी तर आमकां बोगसणें दिवंक आडकोड जाता कोणाकूय आमचेर चुकलोल्याक, जाल्यार एक बरीशी आयडिया आहा. जो कोण चुकला आनी ताका बोगसूंक जाय, तुका आडकोड जाता ताचें बरेंपण चिंत. तूं ताचें बरेंपण जें आदीं जाणा आसलोय तें चिंत आनी बोगसणें दिवपाक सोंपें जातलें. हीच कृपा आमकां मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक उपशिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कडच्यान शेवक वेतना कितें गावया कितें आसाक D8. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमचे सोशीं दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बगोरेर कोण आसा सोपोन प्रिदी कोतलो. आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो. ताचे बगोरेर कोण आसा सोपोन प्रिदी कोतलो. आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो. काकुताची केदी व्हरती कोर्साणीचो दर्यातो. वेचीक आत्म्याक चिंतून दवरता आपल्या रोगतान न्हाणयता. बापाक दिता ताका बोपू कुर्बेनेस नाम नेटयता. आपले रोगवास ताका काबो ताचे लागीं एक जाता. बापाक दिता ताका बोपू कुर्बेनेस नाम नेटयता. आपलेच रोगवास ताका काबो ताचे लागीं एक जाता. Mocarista Jesus somia Sasontan mokotolia Mantão
सायबा तुजो आदार तुका करता नमस्कार साधू आमचो सासना सासना चिनी जातोस काबारू निर्मी आमी बघूंक तुका रूप रूपागी सोर्गारू साधू आमचो सासना सासना चिनी जातोस काबारू निर्मी आमी बघूंक तुका रूप रूपागी सोर्गारू दुर्लभ जेसू मोगारुदा कितलो मोवाडीस्ट आमचो आमचे सोशीन दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बोगोरेर कोण आसा सोपोन प्रिदी कोतलो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो ताचे बोगोरेर कोण आसा सोपून प्रिदी कोतलो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुजीं पातकी भुरगीं तुजे वेंगेन परतून आयल्या देखून तुवें जेजूच्या कुडी रोगताचें व्हडलें जेवण तयार केलें आनी तातूंत आमकां समेस्तांक वांटो दिलोय. देखून सगलीं बरोबर आमी तुका दिनवासतां आनी एकामेकाचें तुजेशी परतप खुशालकायेन समरंबून ह्या फुडें आमी एकामेकाक बोगसून तुजे कडेन आनी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण आतां तुका भास दिता. ती पाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बसुया. आयचो तो आयतार प्राचीत काळाचो आनी संतोशाचो आयतार. संतोश बरीत जावया आनी संतोश बरीत जावपाक जी आमकां कारणां दिल्यान ती आमी बरे भाशेन घेवया. ते म्हणल्यार जिवीत बदलून परतून बापाशें येवं. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 32,140 रुपया. दाबोलीं कपेलान 2,910 रुपया. सगळे मेळून 35,050 रुपया. आयज दुसरें मीस आसचें ना. चोत्रायदोरची 10 वाजता आमचो रेतीर सुरू जातलो आनी सांजेर 5 वाजता मिसाचे बेटेचेर सोंपतलो. दुसरें मीस सांजेर 5 वाजता जातलें. सगल्यांनी तुमी जाता ते भाशेन ह्या रेतीरान भाग घेवचो, येवची. आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करतले. तशेंच आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन डिलिव्हरन्स प्रेयर जातलें. भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर खेरीत आशिर्वाद आसतलो आनीक काजारी जोडयांचेर खेरीत आशिर्वाद आसतलो. हे आशिर्वाद घेवया, येवया आनीक भाग घेवन देवाशी परतून येवपाची जी आमकां आनीक एक सोयेक मेळटा तो आमी घेवया. आयज रेतिराक येता आसतना
जी कोण रितीराक येतात तांणी जेवणाचें चिंतपाची गरज ना, जेवपाक घरा वचूंक नाका आनी येता आसतना तुमचें टिफिनूय हाडपाक नाका. हांगासर जेवणाची बंदोबस्त केल्ली आसतली. जाता जाल्यार तुमी तुमची उदकाची बाटली घेवन येवची. उदक आसतलें हांगासर, तरी आसतना तुमी तुमची उदकाची बाटली हाडल्यार जाता. बरे भाशेन ह्या रितीरान वांटो घेवया. एक दीस तो ह्या एक दिसान एकामेका पासत मागुया. जी कोण रितीराक येवची ना आनी खेरीत भाशेन जी कोण रितीरान आयज भाग घेतलीं आनी जे आमकां रितीर दितले तांचे पासत खेरीत आयच्या दिसाक मागचें. फुडल्या आयताराक प्राचीत काळाचो 5वो आयतार, चौथऱ्या आयदोरची 5 तारखेर म्हणजे सोनवारा दिसाक सांजेर आमचो नायट विजील सुरू जाता. नायट विजील सुरू जातलो सांजेच्या व रातच्या 10 वाजता आनी सोंपतलो 6 तारखेर सकाळीं 5 वाजता मिसाचे भेटेन. फुडल्या आयताराक पयलें मीस आसचें ना. चौथऱ्या आयदोरची पयलें मीस 5 वाजता जातलें, तें रितीराचें मीस, आनी दुसरें मीस सदांचे भाशेन 8:30 वाजता जातलें. पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक PPC आनी यूथ 5 वाजता आनी 8:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक सेंट विन्सेंट de पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी. भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमचे सद्याक आतां 10 पवित्र बुधवार आमी करता. येता त्या बुधवाराक 2 तारखेर एप्रिलाचे कन्स्ट्रक्शन आनी रियल एस्टेट हातूंत जे कोण मिसळ आसात तांचे पासत खेरीत बुधवार भेटयलेलो आसा. डेव्हलपर्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स, प्लंबर्स, मेसन्स, पेंटर्स, कार्पेंटर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियन्स, सप्लायर्स आनी दुसरे जे कोण कन्स्ट्रक्शन आनी रियल एस्टेट हाका लागू जातात तांचे पासत खेरीत मागणें जातलें, खेरीत आशिर्वाद जातलो. वेळ काडून येवचें, एकामेकाकूय बीन कळोवचें आनी तांचे पासत मागूंक जे कोण ह्या कन्स्ट्रक्शन आनी रियल एस्टेटान नात तांणी येवचें. आमी जाणो कशे भाशेन कन्स्ट्रक्शन आनी रियल एस्टेट आमच्या गोंयांत डिवेलपमेंटाच्या नांवान खंय पावलेलें आसा तें आमकां खबर आसा. जायतीं जाणां आमचीं भाव भयणां तातूंत एके भाशेन अटकलेलीं आसात. तांचे पासत आमी मागपाक एकदम गरजेचें. देखून सगल्यांनी येवन ह्या बुधवारा दिसाक सांजेर 6:30 वाजता ह्या भोव पवित्र संस्काराचे भोजवणेंत वांटो घेवचो. शुक्रारा दीस 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण सकाळीं, त्या उपरांत मीस, आनी सांजेच्या वेळार 5:30 वाजता खुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस. समुदायाची जमाती 30 तारखेर सेंट इग्नेशियस de लॉयला समुदाय एलिगांजा रिता कुलासो हांच्या घरांत सांजेर 6 वाजता. सोसायटी ऑफ पिलार लँटन ऑपेरेटा जिविताचें जिवीत उजवाडाचो उजवाड पिलार मॉनेस्ट्रीन सादर करता. सोनवारा दीस सांजेर 7 वाजता तें जातलें. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात. 12व्या भुरग्यांचो निखाळ आयिल्लो आसा. खेरीत भाशेन आमच्या फिरगोजींतल्या सगल्या 12व्या भुरग्यांक आमची शाबासकी, तांचे निखाळ एकदम बरे आयल्यात. तर तांकां शाबासकी दिता आसतना सेंट जोसेफ वाज कॉलेज कोर्तालीं कळोवंक लायता एडमिशन्स सुरू जातलीं 11 तारखेर. एडमिशन्स ऑनलायन जातलीं, म्हणटच वेबसायटीचेर वचून पळोवचें आनी जें कितें लागू जातात ते सब्जेक्ट्स अंडर NEP 2020 वेचून काडचे आनी हे कॉलेजीन तुमी तुमचें एडमिशन करचें. BSc इन केमिस्ट्री आनी मायक्रोबायोलॉजी हे सब्जेक्ट्स हे कॉलेजीन आसात. तुमी ताचो फायदो काडचो. फुडल्या आयताराक 6 तारखेर फिरगोज गवळीक सभेची जमात सांजेर 5 वाजता. कळीत कोत्ता की ह्या दिसाक हे जमातीक आमचे फाब्रिकाची जी नवी कमिटी काडपाची आसा ती PPCच्या जमातीन ताची निवड जातली. इलेक्शन ना. एक प्रश्न आयिल्लो फाब्रिकाचे कमिटीन कशे भाशेन वेंचून काडटात, कोण इलेक्ट करता. मातशें चोत्राय दवरची. फाब्रिका कॉन्फ्रारिया ह्यो 2 संस्था ज्यो आसात तातूंत इलेक्शन्स ना. पूण आमकां कोण जाय ते आमी रिकमेंड करपाक जाय.
देखून PPCचे जमातीन फाब्रिकाचे रिकमेंडेशन्स आसा ती जाता फिरगोज गवडीक सभेचे वांगडी आपणाक दिसता ते भाशेन आपणाच्या वाड्यान कोण आसा ताचें नांव सांगतात आनीक हे वेगवेगळे पोस्ट जे आसात प्रेजिडेंट ताचो पादविगार ताका विचून काडपाक नाका जो कोण पादविगार येतलो तो ऑटोमॅटीक प्रेजिडेंट जाता एटर्नी ट्रेजरर आनी 2 जाण मेंबर हे आमी विचून काडूंक तांची 3 नांवां धाडपाक जाय आनी ह्या 3 जाणां मदले म्हणजे एक पोस्ट आसा ताका 3 नांवां PPCच्या जमाती उपरांत आमी पाठयता बिस्पाच्या घरांत ते गेल्या उपरांत तांची चवकशी जाता आनी तातूंतलो एकलो म्हणजे एक पोस्टाक एकलो ताची निवड जाल्या उपरांत ताचो आमकां सर्क्युलर येता हे भाशेन फाब्रिकाची कमिटीची निवड जाता कॉन्फ्ररीच्यो आसात आमचे 2 कॉन्फ्ररी आसा कॉन्फ्ररीच्यो जमाती आमच्यो जाल्यात विचून काडपाक कॉन्फ्ररीच्या प्रेजिडेंट आनी कॉन्फ्ररीचे जनरल बॉडी मिटिंगेंत हेच पोस्ट जे तसलेच आसात ते तातूंत कोण आसतलो हे एक पोस्टाक 3 नांवां आमी पाठयता आनी तातूंतलें एक तांणी चवकशी केल्या उपरांत एक विचून येता म्हणटच ह्यो आमच्यो कमिटी हे कमिटीन भितर सरपाक कितें गरजेचें पयले सुवातेर पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे चलतात तसले मनीस जे फिरगोजेन रावतात तसले मनीस फिरगोजेचेर आड वचूंक ना तसले मनीस वो फिरगोजेचीं बाटां बेसां जी आसात तातूंत मुणकार हे भाशेन कोण ना म्हणजे स्टेक्स ना तांकां तसले मनीस हे विचून काडपाक जाय हे विचून काडून आमी बिस्पाच्या घरा धाडटा आनी ते मागीर तांची चवकशी जाल्या उपरांत ह्यो 3 कमिटी आमकां मेळटात हाचे विशीं चतराय धरची आनी ह्यो आमच्यो कमिटी आतां न्यू कमिटी विचून येतल्यो ते बरे मनीस आमकां हे कमिटीनी मेळूंक तुमी सगल्यांनी मागचें आनी जरी तर ही जबाबदारी तुमच्या बुजार पडली कोणाच्याय बुजार पडूं येता तुमच्या बुजार पडली जाल्यार ती मानून घेवंक उदार मनाची तुमी सगळीं जावची म्हूण मागता सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वाडोवकार हिम नंबर F15. मोसो पाटला गुरु तुझी खुशी जाल्या तुझो गुरी सुवा सोये मोची पाडल्या मोसो पाटला गुरु तुझी खुशी जाल्या तुझो गुरी सुवा सोये मोची पाडल्या आपणाच्या जीवाचो जो मनीस मोगता आपलो जीव गोऱ्यांनी दोसास गोगडायता आपणाच्या जीवाचो जो मनीस मोगता आपलो जीव गोऱ्यांनी तो सासना गोगडायता